आयज आमी आमच्या बाब सिल्वेस्टर एंड हीज एंटायर कमिटी एवरी इयर हांगा पवित्र गोठो क्रिसमसाक करतात आमच्या शिवोली इगोजी सेंट एंटनी इगोजीच्या फुडल्यान. आय रियली वूड लायक टू कॉंग्रॅच्युलेट हीम एंड हीज एंटायर कमिटी एंड एंटायर टीम फॉर एवरी इयर. कितली वर्सां जाली रे बाबा? 25 years. मोर दॅन 25 years हो गोठो ह्या सुवातेर करतात. कॉंग्रॅच्युलेट हीम आनी देवान आमच्या जेजून तेजेर आनी तेज्या एंटायर फॅमिलीचेर तेज्या कमिटीचेर बेसांव घालूं आनी होच बरें ताका हेल्थान दवरूं टू डू द क्रीब ब्युटिफूल क्रीब वॉट इज डुईंग एवरी इयर. आय रियली हॅट्स ऑफ टू हीम एंड एवरी वन. आनी सगळ्या शिवोलकारांक मागता की हांगा येवन ह्या गोठ्याशी येवन ह्या क्रिबाशी येवन जेजूचो आशिर्वाद घेवचो. फेस्ताचे बाबतींत हांव पयलीं सुवातेर देवा लागीं मागता हें येता तें वरस आमकां बरें दिवचें म्हणून. तशेंच आमचो गोठो एवरी येयली लास्ट मोर दॅन 25 years हो गोठो आमी हिंगा करतात आनी वीथ द हेल्प ऑफ आवर कमिटी तांच्या हेल्पान आमी हो गोठो एवरी येयली करता. तसोच फुडेंय मागता सगळ्यांचो आमच्या कमिटीचो आदार दिवन आमी हो करतले म्हणून आशा धरून रावता. थँक्यू. आज आमी खुशाल आमचे सिओलचे इगोर्जे आंकवार मारेची तिका आमी म्हणटा मार्गदर्शन दितली आवय आव लेडी आव गायड नोसो सिनियोरा दे गिया ही खेरीत आमची दुसरी पात्रोन म्हणून येता. पयलो पात्रोन सांतांतून आनी ती जावन आसा दुसरी पात्रोन. सगळ्यो आमच्यो फामिली तिच्या आदीन घातल्यात कित्याक आज आख्ख्या संवसाराक विस्तारलेले पवित्र सभेन भोव पवित्र कुटुंबाची परब आनी ती कुटुंबान मुख्य मनीस देखून ह्यो दोनूय परबो वर्साच्या वर्साक आमी व्हडी खोशयेन समरमता. आज आमी खुशाल जाता आमची मॅडम ती हें फेस्त चुकयना हें आनी बायलो नातोनीचें दोनूय फेस्त ती चुकयना सदांच येता आनी आख्खे वर्सभर आमकां जाय तो आदार दिता. कसलीं कामां करूंक जाय सेवीक कामां ती आपुणूच इनिशिएटीव घेता आनी सर मायकलूय आनी आमचे कडेन विचारता कितें करूंक जाय आमकां सांगात आमी करता. ते पासत तिका हांव कितें भाशेन दिन वाचता आनी तिचेर तिच्या फामिलीचेर तिच्या भावराचेर आनी सगळे तिचे आदार दिवपी आहात जाय ते जाण शिवोलेचेच तांचेर बेसांव घालून तेच भशेन आमचे 5 मेंबर्स तेवूय जाय तो भाव करतात. तिच्याय मार्गदर्शनाखाल तांचेरूय कितें आशिर्वाद घालून मागता आनी आख्खे पोरजेचेर सिओलची पोरजेचेर आशिर्वाद घालून मागता आनी तांकां बरी भलायकी सायबीण दिवची म्हणून हांव म्हणटा. Today is the feast of our Blessed Virgin Mary, our guide, and also the feast of our Holy Family. In a special way, I pray to our Mother Mary. You know, feast of Our Lady, Mother Mary, our guide, to help us, bless us all, and to guide us on the right path in this new year. And we thank our Lord for this full year what He had blessed us with. I, in a special way, pray for our parish priest, Father Sukur Mendes, and the assistant parish priest, and everyone here, all our Shivolkas, you know. May our Lady, Blessed Virgin Mary, guide our parish priest and our parish on the right path in this new year. कितें सांगूंक सोदता? कितें आयच्या फिस्टा बद्दल कितें सांगूंक सोदता? यस दीस इज आमचे वर्सांचे फेस्त. ओके आमचे गे सायबिणीचे फेस्त आनी गे सायबिणीन आमकां सदांच ब्लेस केल्या आनी आमी तेचे बद्दल खूब आभारी. देव बरें करूंक म्हणटा.